हांव ते सोयरिके वेल्यान स्टार्ट करता. ही कितें जाता तुमी आतां सोयरीक बिरीक म्हणटा ती आमची हातूंत भितर इल्ली सिरियस गजाल. एकदां ती केली की आमी उतार जाले म्हणटात. तुमी कितें सोयरीक केली पूण प्रसाद घेतलो नाशिल्लो अशें बी कितें आसा काय आतां करतगीर प्रसाद घेतला अशें कितें आसा? न्ही कशा आमी एकामेकांक दोळे मारत आशिल्ले, आं लायन मारप म्हणटा पळय कॉलेजान तशें हय ते दोळे मारता मारता मोग जालो आनी मोगाची केन्ना केन्ना एक एकदां कशें दिसता आवय बापायकय मनोवप आसता. सो आवय बापायक मनोवपाक आनी कशे तरेन लग्न घडोवन हाडचें, कशे तरेन ही सोयरीक फुडें व्हरची हाजेर भासाभास चालू आशिल्ली. त्यामुळे कांय डिसिजनां म्हणजे एकतर्फी प्रेम नाशिल्लो खंयच, प्रेम दोनाय सायडींतल्यान आशिल्लो आनी तो दोनाय सायडींतलो प्रेम कदाचीत एक सायडीन पयलीं सांगलो की म्हजो मोग जाला म्हणून, पूण दुसऱ्यान मान्य करूं नाशिल्लो. सो तुका ह्या तात्पर्यान हांव एक सांगता की सोयरीक बरे भशेन तशेंच मोग आशिल्लोच, ताची आज एक ऑफिशियल अनावन्समेंट जाली. जसो आमी साखरपुडो म्हणटा पळय तसो साखरपुडो जालो. हय साखरपुडो जालो. सो जनरली आवय बापायलो विरोध बी आसल्यार एकदां भुरगीं धमकी दितात हांव घर सोडून वता बी म्हणून. तसो कांयसो प्रकार तुमी केलो आनी ताजे उपरांत म्हाका दिसता हें साखरपुड्याचेर पावलें. ऑन अ सिरियस नोट अमित बाब, हे कित्याक केलें? तुका डीड यू फील कारण बीजेपी ज्या दिसाक तुमी वेंझी बाबाक डिक्लेअर केलो कॅन्डिडेट म्हणून दक्षिण गोंयचो, त्या दिसा सावन सांगताली की हे बेश्टेच करतात म्हणून. सो तुमी आतां बीजेपीक खरें केलें ना? नाही, प्रश्न बीजेपीक खरो खोटो करपाचो ना. बीजेपीन आपलें घर पयलीं सांबाळपाक जाय. बीजेपीच्या हांगा 10 लोकांनी सांगून जालें आनी 10 लोकांनी अनावन्सूय करून जालें की आमीच कॅन्डिडेट, आमी जिखताच म्हणून. हांगा प्रश्न हो आशिल्लो की खंय तरी काय एक डिले जाताली. प्रॉबेबली आमी एक जायना येना हाजे आन्सर जाल्यार आमी फुडें सरया आनी वी वील सी. बट इंडिया अलायन्स आमी खंयच त्या वेळारूय म्हणूं ना की इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट न्ही म्हणून. हांवें त्या वेळारूय म्हणिल्लें, आमचे बाबा अरविंद केजरीवाल जेन्ना गोंयांत आशिल्ले तेन्ना तांणी स्वताहून सांगिल्लें की आमी इंडिया अलायन्स ब्लॉका खातीर वोट करपा जाय. आनी इंडियन अलायन्स ब्लॉकाचो काँग्रेस होय एक घटक पक्ष आसाच. आनी अशा वेळार आमी जेन्ना एक कॅन्डिडेट आमचो हो म्हणून एनावन्स करता तेन्ना आमी तेन्नाय म्हणिल्लें की इट हॅज टू बी इंडिया ब्लॉक केला आनी इंडिया ब्लॉक शूड स्टँड बाय इट. बट मागीर विशय वेगळे तरेन वातावरण निर्मिती नॅशनल लेवलाचेरय जाली. नॅशनल लेवलाचेर आज आमची पार्टी दिल्ली राज्यांत सरकारान आसा, आमचो पंजाबान सरकार आसा, आमचे गुजरातांत निवडून आयल्या, आमी चंदीगड मेयरल इलेक्शन जिखले आनी ज्या तरेन काँग्रेस पक्षांनी 2 पावलां फुडें घेतली, ती 2 पावलां फुडें घेता आसतना आमी एक पावल खंय तरी फाटीं घेवचें पडलें जाल्यार म्हाका दिसता थंय कांय लज आनी चूक आसपा जायना. आतां बीजेपीक जर भंय दिसून बीजेपी जर वॉन्टेड टू प्रिएम्प्ट टू से दॅट ना लजेक हांकां घातल्यार बरें की हे ना जाल्यार फाटीं अशें तशें एडजस्टमेंट करत जाल्यार आमकां म्हारग पडटलें म्हणून ताजो फायदो तांकां जातलो जाल्यार तितले आमी पिशे न्ही. सो राजकीय जें आकलन आमचे कडेन आसा ते कांय भाड्याचे जे कोण तांचे स्पिकर आसा तांच्या उलोवण्याचेर आमकां कांय अर्थ दिसना आनी ताजो अर्थाचो अनर्थ आमी काडूनय घेना. सो भारतीय जनता पार्टीन आपलें स्वताचें कितें आसा तें पळोवन घेवचें. पूण ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीचे वरिश्ठ नेत्यांचे जे काल विधान हांवें एक फेसबूक पोस्टा वयल्यान पळयलें, तातूंतल्यान खंय तरी दिसता की भंय दिसपाक लागला, मिर्ची लागल्या. कारण ज्या तरेची भाशा एक माजी खासदार वापरता, माजी खासदार एक सुशिक्षीत एक मनीस वापरता, त्या सारक्या मनशान अशे तरेचे उतरां वापरप ही म्हाका तरी खंय तरी पटना. आनी हातूंतल्यान एकच गोश्ट दिसता की जेन्ना मनीस भरकट्टा, जेन्ना मनशाक भंय दिसपाक लागता तेन्ना मनीस अशा प्रकारची करता. आनी तें दिसलें, आमी तें पळयलें, ताका उत्तरूय हांवें दिलें, पण ताका हांवें टोमणो दिलो, उत्तर दिवना.